नमस्कार. जरा हटकेच्या आयच्या भागान आमच्या समस्त पळोवप्यांक मना काळजांतल्यान येवकार. आयच्या भागान आज आमी आयल्या बिचोले हांगासर. बिचोले खुबशा जाग्यां खातीर फेमस आसा. तातूंत एडिशन जाल्या ते हांगासर आशिल्लो हो सेतू संगम. हांगा खुबशे लोक हांगा पासयो मारपाक येतात, हांगासर बसतात आनी हांगासर ह्या शांत अशा वातावरणान हांगासर बसपाची मजा घेतात. आज आमी हांगासर हो कार्यक्रम आयोजीत करतली आनी डेफिनेटली खूब तर मजा जातली, कितें तरी हटके जातले. तर पळोवया आज हटके कितें जाता ते आनी आमकां आयची धमाल थोडी कोण मेळटा ती. पळयत राव तुमी सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. नमस्कार. Namaskar. I'm a counselor from this ward. My name is Sheikh Nisar and I'm very happy to see all of you here. हांव रिक्वेस्ट करता की असे तुमचे कार्यक्रम जरा हटके हे लास्ट इयर आमच्या हांगा जाल्लेले, तरी असे तुम्ही एवरी इयर करपाचे अशी आमी नम्र विनंती करता हांगाच्यान आनी तुमकां वेलकम करता. थँक्यू सो मच. थँक्यू व्हेरी मच. सेतू संगम बिचोले हांगासर आमचो आयचो भाग आमी सुरवात करता आनी म्हाजे बरोबर हांगासर सगळे म्हजे इश्टिण्यो जमला. तांकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान येवकार, सगळ्यांचें स्वागत. सुरवात करूया आयच्या भागाक. आनी आयच्या भागांतलो आमचो पयलो रावंड जो सगळ्यांकूच खबर आसा, फुगोट्यांचो रावंड. फुगोट्या रावंडाची पार्टिसिपंट आमी पयलीं काडटली आनी ताचे उपरांत आमी तो रावंड सुरू करतली. सो पार्टिसिपंट कोण मेळटा पळोवया. ओके, सो फुगोटे रावंडाचे पयले पार्टिसिपंट आसा जरीना. मोठ्यान ताळयो जावनी जरीना खातीर. सेकंड पार्टिसिपंट मसूदा हलीफा. शेवटचे पार्टिसिपंट रुबीना. ओके, फुगोटीच्या रावंडाक आमी सुरवात करता. पयले पार्टिसिपंट आमचे बरोबर आसा, ताजी वळख करून घेवया. सांगा तुमच्या बद्दल. म्हजें नांव जरीना संदीप वेर्णेकर. हांव हावजवायफ. म्हाका बॅडमिंटन खेळपाक आवडटा, रिडींग करपाक आवडटा. ओके, बॅडमिंटन म्हणजे खेळटाले तूं एका टुर्नामेंट्सान बी अशें की जस्ट हॉबी म्हणून घरा जस्ट हॉबी म्हणून हांव खेळटा अशें. ओके, आनी तुका कितें दिसता की आमी अशे शोज आतां घेता सो ते कित्या खातीर घेवपाक जाय अशें दिसता? बरें, बायलांक फुडें सरपाक मेळटा आनी तर बायलांक फक्त रांदपाकूच उरपाचें ना, मातशें भायरूय सरपाचें, तेंचें एंटरटेनमेंट जावपाक जाय. ओके, सो आमचे 4 क्वेश्चन आसा हांगासर. सो तुका कितें येता पळोवया, एक सिलेक्ट कर. ओके, सॉंग्स म्हणपाक आवडटा तुका? ना, म्युजीक आयकपाक आवडटा. आवडटा. कानाचेर ऑलरेडी शब्द पडले आसले. सोंपेशें आसा. तुका जिंदगी हो शब्द यूज करून तुका 3 सॉंग्स म्हणपाक जाय. कोणें प्रॉम्प्ट करप ना. जिंदगी शब्द येवपाक जाय आनी 3 सॉंग्स. चडूय सारके ट्युनान म्हणपाकूच जाय अशें ना. ओके, रेडी? एक स्टार्ट कर, मागीर फुडली आपोआप येतली. ओके, ताका सॉंग्स भरपूर येता, पण आतां सद्या ते ब्लँक जाला. ऑडियन्सा पैकी कोण ट्राय करतलो? म्हजें नांव नीतू कौठणकर. ओके, नीतू, तुका सॉंग्स आवडटा आसतले डेफिनेटली. 3 सॉंगां खबर आसा? ओके, फर्स्ट सॉंग. जिंदगी प्यार का गीत है, उसे हर दिल को गाना पड़े. ओके, नेक्स्ट, सेकंड वन. जिंदगी की सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते. ओके, आणि थर्ड सॉंग. 2 म्हणल्या, एकूच येवंक जाय न्ही. जिंदगी कैसी है पहली, हाय कभी तो हसाए. मोठे टाळ्यो जाली त्याच्या खातीर आनी तेका मेळटा हो ऑडियन्स प्रायज, तेका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुका. म्हजें नांव मसुदा शेख. हांव हांगा संकल्प गार्डन थंय रावता बिचोले आनी हांव टेलरींग करता. ओके, तुजी हॉबीज कितें, तुका कितें करपाक आवडटा? आनी टेलरींग करपाचें सोडून तें सोडून आनी अशें रिडींग करता आवडटा. रिडींग करता. कितें रीड करता? स्टोरी बुक्स बी करता. स्टोरी. भुरग्यांचे बुक्स घेवन स्टडी करता, रीड करता. हां, एक कार्ड शीट तू दिसली. तुदा गायला कभी हाँ कभी ना. ओके, हो आमचो रावंड असो आसता की आमी अरावंड 40 सेकंड्सचो टायम दिता. तुका वेगवेगळे आमी क्वेश्चन विचारतली. हे क्वेश्चन जेन्ना विचारता तुवें हय आनी ना म्हणिनासतना तुवें आन्सर दिवपाक जाय. उगी रावप ना, तकली हालोवप ना, येस म्हणप ना, नो म्हणप ना. ओके, उलयत राव.
कभी हार म्हणपाचें नाही म्हणपाचें नाही म्हणपाचें ओके सो मसुदा बरोबर आमी हो रावंड खेळटा कभी हा कभी ना ओके कशें सांगा येवन बरें दिसलें खेळपाक आवडटा अशें खेळ बी हय आवडटा ओके हो रावंड कोण ट्राय करतले तुमचे पैकी कोणाक ट्राय करपाक जाय जाल्यार करूं शकता हॅलो माझे नाव नव्या डिचलकर हांव आयज हाऊस वायफ ओके तुज्या बरोबर आमी हो रावंड सुरू करता तुजो टायम सुरू जाता आतां हाऊस वायफ सो गरज आसता आसतली न्ही ओके आनी कोण ट्राय करता यो यो हॅलो माझे नाव दिलशाद खान आम हाऊस वायफ ओके आमी हेंचे बरोबर हो रावंड सुरू करता तुजो टायम सुरू जाता आतां ओदोळ पासून तुका खुबशीं आन्सरां येतालीं न्ही ना येवंक ना म्हाका कॉन्फिडेंटली ना म्हटलें ना फुडले सेंटेन्स सांगले न्ही मॅडम ना म्हटलें ऑलरेडी ओके आनी कोण ट्राय करपाक जाय म्हजें नाव साईशा बालो ओके साईशा बरोबर आमी हो रावंड सुरू करता तुजो टायम सुरू जाता आतां साईशा तूं आत्तां पावला न्ही टायम जालो मातसो कसो टायम जालो लेट कित्याक जाली इतली बायक पावपाक गेले क्लासाक डान्स क्लासाक तूंच पावयता हय ओके सो तुमी हांगासर पळयलें की सगळ्यांनी हांगासर येवन ट्राय केलें पण कोणाकूच हय आनी ना म्हणनासर रावपाक जालें ना ऑब्वियसली संवय जाल्या की हय आनी ना म्हणपाक येताच म्हणूनच हो रावंड हो ओके आमचे थर्ड पार्टिसिपंट नांव सांग माय नेम इज खलीफा खान ओके तुमी कितें करता हांव हेचो जॉब करता जॉब करता तुजी हॉबीज कितें म्हाज्यो तशें हॉबीज खूब आसा पण आतां याद येना हॉबीज सुद्दां विसरले ते ना एक्चुली कितें आवडटा करपाक म्हाका आवडटा सिंगींग करपाक असले रिडींग बुक्स ओके ओके क्वेश्चन आसा हो कोणें प्रॉम्प्ट करप ना आमच्या गोंयच्या गव्हर्नरचें नांव डिस्कस करनाका सोंपोसो प्रश्न आहा तेका आमच्या गोंयच्या गव्हर्नरचें नांव डिस्कशन ऑलरेडी चालू उरलें सगळ्यांचे खबर ना ओके तुमच्या पैकी कोणाक खबर आसा गव्हर्नरचें नांव मृदुला सिन्हा उत्तर चुकला अवे हांगासर फाटल्यान कौरसान सांगलें कोणा तरी मल्लीक म्हणून फुल नांव सांगू शकता कोण ओके उत्तर आशिल्लें सत्यपाल मल्लीक आणि सगळ्यांनी कोरसान आन्सर दिल्या कारणान हो प्रायज आमी कोणाक दिवं शकना पण मोठ्यान जाळू जणी ॲटलीस्ट खबर आशिल्लें म्हणून शेवटचं पार्टिसिपंट हेका आता भयंकर टेन्शन आयला ते आता दोन नाव आपले पाठ करता आसतली की नाव विचारले की नाव तरी याद नाही आपल्या म्हणून नाव सांग रुबीना रुबीना ओके रुबीना तू कितें करता हाऊस वायफ हाऊस वायफ तुझी हॉबीज कितें म्हाका रांदपाक आवडटा खेळपाक आवडटा बॅडमिंटन रांदपाक कितें आवडटा कितें करता बिर्याणी बिर्याणी बीन करपाक आवडटा ओके आणि शिरकुर्मा तशें आवडटा आनी खेळपाक बी आवडटा बॅडमिंटन बीन तुका आवडटा बरोबर खेळटात कितें करून हय नेबर्स ओके सो हांगासर बॅडमिंटन पार्टनर आसात ओके शेवटचो प्रश्न आसा आमची इंडियन करन्सी आसा इंडियन नोट्स आसा ताचेर खंयच्या बँकचें नांव आसता प्रॉम्प्ट करनाका इंडियन करन्सी आसा नोट्स आसता पळय ताचेर खंयच्या बँकचें नांव आसता कॅनरा बँक ओके हांगासर आमकां आन्सर येयला साईशा बालो रिझर्व बँक ऑफ इंडिया रिझर्व बँक ऑफ इंडिया मोठ्यान ताळो सोनी नाव कितें साईशा आणि साईशाक मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज कॉंग्रॅच्युलेशन्स ओके सो ही आशिल्ली आमची 4 पार्टिसिपंट जेंच्यांनी अटेम्प्ट केलो आमचो पयलो रावंड जो आसता फुगोट्यांचो रावंड आनी तुमी पळोवंक शकतात की खंय ना खंय गडबड जाल्यो आनी फुगोट्यो बऱ्योच फुटल्या हांगासर सो खेळुया आमचो आतां फुडलो रावंड जो आसता आमचो धमाल जोडी रावंड आनी फुगोट्यांचो रावंड आमचो हांगा सोंपता आमची जी पार्टिसिपंट आशिल्ली तांच्या खातीर आमी मोठ्यान ताळयो दिवंक शकता फक्त धमाल जोडी रावंडाक आमी सुरवात करता आनी आमच्या आयच्यो 3 धमाल जोडी ज्यो आसा त्यो म्हजे बरोबर ऑलरेडी हांगासर आयल्यात सो आमची पयली जोडी आसा हांगासर शोभा रेशम आनी क्रिस्टोफर रेशम मोठ्यान ताळे सोनी तेंच्या खातीर आमची सेकंड जोडी आसा रेशमा पळ आनी गौतम पळ आनी आमची थर्ड जोडी आसा जबीन शेख आनी निसार शेख
ही आसा आमच्यो 3 जोडयो ज्यो खेळटले आयची धमाल जोडी रावंड आणि आयची धमाल जोडी आमकां हेंच्या पैकीच मेळटली कोणतरी एक. सो पयलीं आमी ओळख करून घेवया आमच्या तिनाय जोडयांची. मैं शोभा रेशम. ओके शोभा, लग्नाक कितली वर्सां जाली तुमच्या? 40. ओके, आणि लव्ह मॅरेज की अरेंज? पयलीं सांगता अरेंज. ओके, त्यांच्या बद्दल कितें सांगतली? डेफिनेट तुमच्या पैकी तूच चड उलयता आसतली, तांकां पळोवनूच कळटा ते शांत आसतले. सो तांच्या बद्दल कितें सांगतली? तुज्या घोवा बद्दल कितें सांगतली तूं? तेका काम करून आणि म्हाका हेल्प कर. तूं तुका हेल्प करता आणि हरशी स्वभावान कशें राग बी येता खूब? राग बी करता ना, तुका येता दिसता चड. आणि त्यांच्या बद्दल एक खंयचो तुका 40 वर्सां जाली म्हळ्यार खूब व्हडलो पिरियड आसा. सो त्यांच्या बद्दल खंयचो तुका एक कितें चेंज करपाक जाय जाल्यार कितें चेंज करतले गुण त्यांच्या बद्दल? चेंज म्हणल्यार तेका कितें केन्ना केन्ना तेका राग येता, तेच. कामाच्या वाडटा. ओके, ती कशी स्वभावान कशी? स्वभाव कसो तिचो? बरो आसा. बरो आसा? तापता बी केन्ना? राग बी केन्ना येता? राग येता तेका. ही मात अमिताभ बच्चन स्टायल आमच्या हांगासर आनीक आमकां मेळ्ळा. येता राग येता तेका. ओके, आणि हरशी बरो स्वभाव कसलो? बरो स्वभाव कितें? ते बरो आसता एकदम राग येता तेका. बरें आसता अशें केन्ना केन्ना राग येता. जेवण बी करता व्यवस्थीत? करता करता. ओके, सो ही असली आमची पहिली कपल. मोठ्यान ताळ्यो सोनी त्यांच्या खातीर. ओके, नाव सांगा. माय नेम इज रेशमा गौतम पॉल. ओके, लग्नाक कितली वर्सां जाली? 15 15 वर्सां. ओके, आणि लव्ह मॅरेज आशिल्लो की अरेंज? लव्ह मॅरेज. ओके, तांच्या बद्दल सांगतले जाल्यार कितें सांगतले? बरें तशें सगळें. कितें स्वभाव चेंज करपाक जाय जाल्यार खंयचो स्वभाव? चेंज तर करपाकूच जाय. मिन्स केन्ना जर खंय आमकां वचपाचें आसा जाल्यार इग्नोर करता. चल नाका, या नाका. खंय तुका भायर भोंवपाक सरतलें. आवडटा? हय, तांकां आवडना? ताका आवडना. चड भायर गेलें नाका आनी म्हाका भोंवपाक जाय. म्हणजे एक मिस्टर वांगडा भोंवप म्हणजे एक फॅमिली घेवन बीन एक different तुका आवडटा? आवडटा खूब लायक. ओके, सो तशेंच. तांच्यांनी सांगले तुमच्या बद्दल. तुमी सांगा. म्हणजे सांगपाचें म्हणजे गजाल अशी कितें की म्हाका चड बायल मनशानूच चड भोंवंक जाय, जितको भोंवंक जाय. रातचो टायम घरान आसूंक पिरियड. ओके, ते तुमकां आवडना? हें म्हाका आवडना. आणि बरो स्वभाव कितें सांगतले तुज्या बद्दल? बरो स्वभाव म्हणजे बाकी बाबतीन कांय ना तेजें. असो बरो स्वभाव म्हणजे तेजो उलोवपाक एका तेका बाकी सगळें बरें. म्हटल्यार तुजो फक्त स्वभाव एक वायट आसा तो रातचो भोंव. ओके, सगळ्यांच्या लायफान कितें ना कितें आसता. तूं जशें की हांगा ताणें सांगलें की तेका रातचें भोंवले आवडना. म्हणजे सगळ्यांची ओन कितें ना कितें डिमांड्स आसता. आणि बायलेन कमी आसता, घोवान कमी आसता, हीच कमी आणि हेच बरे गुण आसा. ताका लागून संवसार बरो चलता आणि तुमचो संवसार असोच बरो चलचो. आमचे थर्ड कपल सांगा तुमच्या बद्दल. माझे नाम शेख निसार. माय वायफ मैजबीन शेख. 19 वर्सां जाली लग्नाक आमच्या. आणि 2 भुरगीं आहा. एक चेडूं आहा व्हडलें, एक चलो आहा. आणि फुडल्या मंथ आमी टुराक वयता. बरें रिलेशन आहा आमचें. आणि पयलीं आमी अरेंज जावन लग्न जालें, मागीर लव केलो. तर लायफ बरी एन्जॉय करता. आमचे पेरंट्स आमच्या वांगडा आसता, भाव भयण आसता. अशेंच बाकीच्यांनी आपली लायफ एन्जॉय करची. आणि म्हाका दिसता वायफाक किंवा वायफ आपल्या हजबंडाक मोग करता, प्रेम करता जाल्यार लायफान इयरली तेंच्यांनी एक टूर करतो. थँक्यू. म्हाजो फुटवेअरचो बिझनस आहा आणि ही हाऊस वायफ आहा, पण म्हाज्या बिझनसाक मोर दॅन 50% म्हाका हातभार लायता. ओके, तुम्ही ऑलरेडी त्यांच्या बद्दल सांगले की मोग आसा खूब भरपूर, पण खंयचे गुण तुमकां अशें दिसता की चेंज करचो? म्हाज्या वायफचे स्पेशली म्हणजे अशें आहा की हांव मॅक्झिमम घरानूच फूड खाता, सी फूड. आणि ती म्हाजी बायल बऱ्यापैकी रांदता आणि म्हाका दिता खावपाक. तशेंच म्हाजे फॅमिलीक सुद्दां प्रोवायड करता. तर भायरची म्हाका संवयच ना खावपाची. तर थँक्यू म्हणटा म्हाज्या मिसीसीक. वाव, सो स्वीट. ओके, त्यांनी इतले बरें सांगले तुज्या बद्दल. तुका कितें सांगून कशें? ताजे बद्दल म्हटलें हांव लग्न जालें आफ्टर 7 years तो भायल्यान हांगा येयलो. आमी फुटवेअरचो बिझनस स्टार्ट केलो. म्हाका अशें दिसता की म्हाका भायर भोंवच्या पेक्षा हांगाच हांव फूल बिझनसान हें आसा, खूश आसा आनी घरांनी खुश आहा भुरग्यां बरोबर. ओके, व्हेरी नायस. अशेंच खुश राव. मोठ्या ताळ्यांनी आमच्या तिनी कपल्सां खातीर. आणि आमचो पयलो रावंड आसता, प्रिलिमिनरी रावंड आसता आमचो, जेन्ना आमी वेगवेगळे प्रश्न विचारतात आणि उत्तरां दिवपाक जाय. आणि मॅक्सिमम जो उत्तरां दिली ती फुडल्या रावंडाक पावतली, फायनल रावंडाक. ओके, पयलो प्रश्न आसा, तुमच्या बायलेची फेवरेट चॉकलेट खंयची? चॉकलेट खंयची खावपाक आवडटा तिका? तुमी तुमची बरी आसा फेवरेट कितें ती?
क्वेश्चन कळो तुमकां कितें विचारला ते तुमच्या बायलेक कसली चॉकलेट खावपाक आवडटा खाता चॉकलेट केन्ना तरी हां कसली आवडटा कॅडबरी खाता हां कॅडबरी ओके तुजी खंयची चॉकलेट आवडटा खावपाक ओके तुमी कितें बरयला बॉन्टी मास आणि डेरी मिल्क भितरली एक तरी आसा तुवें कितें बरयला तुवें कितें बरयला ओके किटकॅट ओके फुडलो क्वेश्चन आसा तुमच्या हजबंडाक टुराक जर वचपाक जाय जाल्यार खंयच्या प्लेसीर वचपाक आवडटलें तांकां ओके कितें आन्सर बरयला तुवें फार्म हाऊस म्हणजे आमचे एक सौदी हा थंय उमरा म्हणून आसा थंय एक प्लेस दुसरो प्लेस अजमेर शरीफ हा आणि थर्ड प्लेस हा मुंबई फॉर शॉपिंग ओके तुला एकूय बरोबर ताणें फार्म हाऊस बरयला तुवें कितें बरयला ओके तुमकां खंय भोंवपाक आवडटा वचपाक टुराक वचपाक जाल्यार खंय वतले घूमने घूमने कहाँ पे लेके जाएंगे आप घुमने को माया वयता ओके हांगासर मयम लेक हांगासर रायचूर सगळ्यांची उतरां चुकल्या ओके तुमच्या घरकान्नीची हॉबी बायलेची हॉबी कितें माझी बायलेची तुम्ही बरोवन दवरा तुम्ही तुमचे बरे तुमकां हॉबीज कितें आहा ती ओके कितें हॉबी कुकिंग कुकिंग चुकला आणि शेवटचो प्रश्न कितें कितें तांकां कितें करपाक आवडटा मटन पकात आहे मटन जेवण करपाक आवडटा टीव्ही पळोवपाचें शेवटचो प्रश्न डिसायड करतले की खंयचे कपल वतले तुमच्या बायलेचो फेवरेट कलर बरेया तुमी तुमचो कलर बरेया बरयले रेड रेड एंड व्हाइट ओके सो शेवटचे आमचे फेवरेट आई मीन पसंद का रंग कौन सा है लाल लाल पिंक ओके सो आमच्या फुडल्या रावंडाची कपल पावतली ती आसात रेश्मा पळ आणि गौतम पळ आणि जबीन शेख आणि निसार शेख पावतली आमच्या फायनल रावंडाक मोठ्यान ताळयो जावनी आमच्या दोन्ही कपल्सा खातीर धमाल जोडी उपरांत आता खेळूया आमचो फुडलो रावंड जो आसता आमचो हटके रावंड आणि हटके रावंडची पार्टिसिपंट पयली पळोवया कोण ती आमी हटके रावंडाक आमी सुरवात करता आणि आमचे पार्टिसिपंट रेडी आसात हो रावंड खेळपाक समोर दवरला आमी ग्लास आणि तांचे कडेन दिला स्ट्रॉ पार्टिसिपंटान स्ट्रॉ अशी धरपाक जाय आणि थंय आशिल्ल्या ग्लासान ती ड्रॉप करपाक जाय 1.5 मिनटाच्या टायमान मॅक्सिमम स्ट्रॉ जी ह्या ग्लासान ड्रॉप करतली ती जातली ह्या रावंडची विनर गेम कळ्ळी सगळ्यांक हात लावप ना Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप एक डिस्क्वालिफायची 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हटके रावंडचे रनर अप जाता सबिया आणि सबियाक मेळटा पिर्ना अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी कडल्यान हो गिफ्ट कॉंग्रॅच्युलेशन थँक्यू आणि आमचे हटके रावंडचे विनर जाता वर्षा आणि ताका मेळटा स्टुडंट कडल्यान कॅश प्राइज कॉंग्रॅच्युलेशन आमचो हटके रावंड हांगाच सोंपता खेळुया आमचो फुडलो रावंड
धमाल जोडीच्या आमी फायनल राउंडाक सुरवात करता. आमची पहिली जोडी जी शेख जोडी आसा ती हांगासर आसा आणि तेंची गेम आमी तांकां दिला ऑलरेडी. आमची जी पार्टिसिपंट आसा तांचे कडेन आमी एक कप दिला आणि हांगासर बॉल दिला, 5 बॉल दिला. हांगासर हजबंड जे आसा हे बॉल थ्रो करतले आणि वायफ जी आसा ती कपान तो बॉल कॅच करतली. 5 चान्स मॅक्सिमम जी बॉल एकठांय करता ती जातली हे राउंडचे विनर. ओके, सो पिशी गेम आसा, स्टार्ट. ओके, सो हांगासर फुल पॉइंट्स मेळटा. 5 पैकी 5. स्टार्ट. ओके, सो फक्त एक बॉल कमी पडलो आणि आमची धमाल जोडी आमकां हांगासर मेळ्ळी. सो रोखडीच आमी आतां प्रायज डिस्ट्रिब्युशन दितली करतली आणि आमची विनिंग जोडी जी आसा ती आमकां मेळटली. आमची रनर अप जोडी पळ जोडी तांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान वो फूड वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स, वेल प्लेड. आणि आमची आयची धमाल जोडी जाता निसार शेख आणि मेजुबीन शेख आणि मेजुबीनाक मेळटा पिन्ना अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी कडल्यान ही सुंदरशी साडी. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि विनिंग कपलाक मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. पार्टिसिपेशन प्रायज मेळटा रेशम आणि क्रिस्टोफर हांकां तांकां मेळटा पिन्ना अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी कडल्यान हो प्रायज गिफ्ट तांकां. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके, सो आमची आयची धमाल जोडी आमकां मेळ्ळा आणि तांकां परत एक फावटी कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि आतां वेळ जाला आमच्या आयच्या भागांतलो शेवटचो राउंड खेळपाचो जो आसा आमचो चक दे राउंड. चक दे राउंडाक आमी सुरवात करता आणि आयची चक दे राउंडची गेम आसा ती अशी. फाटल्यान म्हाज्या पार्टिसिपंट आसा, म्युजीक सुरू जातली आणि पार्टिसिपंट घुवत रावतली आणि म्युजीक स्टॉप जाली काय ना पार्टिसिपंट समोर आशिल्ल्या सर्कलान उबी रावतली. जी पार्टिसिपंट त्या सर्कलान पावना किंवा भायर पडटा ती गेमींतल्यान आवट जातली आणि सर्कल तो धाकटो धाकटो जायत वतलो आणि लास्टाक आमची फायनल आमकां विनर मेळटली. आउट. टू आउट. बॅट बाहेर बाहेर बाहेर. ओके, स्टॉप स्टॉप स्टॉप. आउट आउट. स्टॉप. पुरा पुरो. चक दे राउंडचे रनर अप जाता रुबिना आणि ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि चक दे राउंडचे विनर जाता शबिना आणि ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स शबिना. बिचुले हांगासर घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगाच सोंपता. जेंकां प्रायजीस मेळ्ळा तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि जेंच्यांनी पार्टिसिपेट केला तांकांय कॉंग्रॅच्युलेशन्स. फुडल्या भागान रोखडीच आमी तुमच्या वाठारांत येतली. आज हांगासर आमी हो कार्यक्रम केलो, खरेंच खूब मजा आयली आणि हो कार्यक्रम हांगासर आयोजीत करपाक हांगासर मोठो वांटो आसा तो हांगासरले माजी आमदार श्री नरेश सावळ हांचो, तशेंच विद्या आणि हांगासरले कावन्सिलर निसार शेख हांचो. सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. तशेंच हांगासर आशिल्ले सगळे पार्टिसिपंट तांकांय मना पासून देव बरें करूं. फुडल्या भागान रोखडीच आमी येतली तुमच्या वाठारान अशेंच खुबशे हटके राउंड्स खेळपाक, हटके मजा करपाक. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा. मातशें फाटल्यान लक्ष थंय दवर आतां. ओके, रेडी? हां, एक गिफ्ट दिया विद्या. विद्या. ओके, आमी चक दे राउंडाक ओके सुरवात करता आणि चक दे राउंडची गेम आसा ती अशी. फाटल्यान पार्टिसिपंट आसा आणि म्युजीक सुरू जातकूच पार्टिसिपंट घुतली आणि म्युजीक स्टॉप जाली काय ना समोर आशिल्ल्या सर्कलान ती उबी रावतली. जी पार्टिसिपंट सर्कलाच्या भायर पडटा ती कसली कितें करता ती पळय मरे. उलयता सांगले 10 फावटी उलोव नाका म्हणून. प्लीज चालू आसा मायकाचेर ते तुमचो आवाज येतलो, म्हाजो येवचो ना. प्लीज उलोव नाका.